नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। सिव्हिल रजिस्ट्रारांनी लग्न रजिस्टर करताना HIV थॅलेसेमिया टेस्ट सक्तीची करपाचो विचार। मेल्ल्याच्या नावार प्रॉपर्टीचे सेल डीड मंत्र्याची सब रजिस्ट्रारांक शिटकावणी। ॲप बेस्ड सर्व्हिसीस सध्या चलतात। डिजिटल मिटरांनी प्रश्न सुटचो ना। टॅक्सीवाले मेळ्ळे बाबुशाक। बाबूश म्हणटा मायकला फाटल्यान रावात। सरकारांत रावन आवाज काढपी तो एकलोच। टॅक्सी खातीर ॲप सर्व्हिसेचेर सरकार ठाम। मंत्रिमंडळ एक। येरादारी मंत्री माविन म्हणटा पंचायतीचे क्लस्टर करून ल्हान गार्बेज प्लांट घालप होच कोयराच्या प्रश्नाचेर उपाय। खंयचोय कायदो करून सरकारान गोंयचें मायनिंग सुरू करचें। खासदार विनयाची शून्य काळांत राज्यसभेत मागणी। मायनिंग बंदीक लागून खंय 75,000 फामिलींचेर संकट। कर्नाटकाची नाटकां पावलीं गोंयांत। राजीनामे दिवन JDS काँग्रेसीचे आघाडी सरकार वडोवंक फुडें सरिल्ले 14 आमदार मुंबय सावन गोंया वटेन। सगळ्यांक मंत्रीपदाची ऑफर। साळावलेची मेन उदका पायपलायन फुटली। मुरगांव साश्टीच्या लोकांक उदका पुरवण बंद। झुजा पावड्यार रिपेर चालू। उदका पुरवण जाग्यार पडूंक वचूं येता रात। रायबंदरा फेरी पॉइंटा लागसार मध्यानराती ताळगांवच्या 2 गटांचे गँग वॉर। एकल्याचो हात धडा सावन वेगळो। तकलेर चॉपरान हल्लो। 4-5 जाणांचे गँग फरार। सोद चालू। गोवा डेअरीचो वादग्रस्त MD 900 सावंताक काडचो। गायच्या दुधाचेर 5 रुपये प्रेस वाडोवचो। दूधकार मंगळारा सावन गोरवां सयत गोवा डेअरीच्या गेटीर उपासाक। आणि गोवा फुटबॉल संघटनेचे सर्तींनी वांटो घेवपी प्लेयरांची जातली सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टमी वरवीं नोंदणी। AIFFची मंगळारा सावन CRSचेर क्लबांक कार्यशाळा। लग्न रजिस्टर करताना HIV आनी थॅलेसेमिया टेस्ट सक्तीचेर कायदो मंत्री विश्वजिताचो विचार चल्ला। कायद्यांत अशी दुरुस्ती करपाचो सरकाराक अधिकार आसा काय ना तें खंय तो तपासता। मेल्ल्या मनशाच्या नावार प्रॉपर्टीची सेल डीड करपाचे प्रकार जातात। अधिकारी दोशी सापडल्यार एक्शन जातली। असल्यो डीड रद्द करपाचे अधिकार रजिस्ट्राराक दिवपाचे दिशेन खंय अभ्यास चल्ला। थॅलेसेमिया जाल्ल्या मनशाक his child may not survive in future. HIV is equally important to see that it is mandatory to give along with your registration when you come marriage. One fellow does something, why ultimately in public interest one should have the capacity and confidence to implement laws, and we will do it. There is no question of, but whether how much power I have to do it, I am examining. Yes. I am examining it and doing it. But same time it is important that you it are is in done. favor of 101%. Yeah. That and thalassemia. बेकायदेशीर कामां करताना सापडल्यार एक्शन जातली म्हूण सब रजिस्ट्राराक शिटकावणी। स्टेट रजिस्ट्रार जाय त्यो अमेंडमेंट करपाची गरज आसा, कारण हे सगळे तरेचे जे हँकी पँकी जाय ते लिटिगेशन असलेल्यो जमनी बी रजिस्टर जाता। मागीर हे कशें अलाव करपाचे? हांव अलाव करचो ना त्यो गोष्टी। हे सगळे जे लिटिगेशन असलेल्यो जमन्यो बिमन्यो जे आहा ते जे पर्यंत जे आमी रजिस्टर करचे ना जो पर्यंत आउटकम येना, आमकां आउटकमाचे दिल्या शिवाय करपाचें ना। हांवें तांकां स्पश्ट सांगलां, हांगा बाजार बिजार चालू उरोवन म्हाका जर कानार आयले सरळ सस्पेन्शनाचेर वयतले ते। हांगा कोणाक काय दिवप गरज ना, काय हांव मंत्री मातसो वेगळो। म्हाका तांकां स्पश्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा, खंय खंय रजिस्ट्रेशन जाता सांबाळून करा म्हणून। लास्टाक तो सब रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल आसता तो कितें करता ते। त्याच बरोबर अशी बी म्हायती आयली की जायते वर्सां पिवन ते एजंट जाल्ले आसा थंय, तांकां पयलीं हलोवपाचें काम करता एसेंब्लीचे पयलीं। UDC जाल्ले तांकां मातशें हलोवपाची गरज आसा। आमचे कांय रजिस्टर एकदम बरे आहा। There is no harm. There are some new ladies who have joined and all. They are good officers and they want to work and they don't want to come to the cities. They want to work in the rural area but with little authority. So we need to see how to streamline this. विश्वजितान सगळ्यां खातीर वॉर रूम टीम तयार केल्या। उद्देग खाते ऍक्टिव्ह करपाचें काम चल्ला। केंद्राच्यो स्किमी गोंयच्या बारीक सारीक व्यवसाय धंद्यामेरेन पावच्यो म्हूण प्लान। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार।
हालीं ॲप बेस्ड सर्विसीस लोकांक बऱ्यो पडटात. डिजिटल मिटर बसोवन प्रस्न सुटपाचो ना. पणजेचो आमदार बाबुशान टॅक्सीवाल्यांक स्पश्ट केलें. टॅक्सीवाले सकाळीं बाबुशाक मिरामार ताचे कचेरेंत मेळ्ळे. मायकल सरकारांत आसून सुद्दां टॅक्सीवाल्या खातीर आवाज काडटा. ताका एकलो उडयनाकात, ताचे फाटल्यान रावात म्हूण टॅक्सीवाल्यांक सल्लो. बुधवारा टॅक्सीवाल्यांची ताळगांव बसक जाता. Now they had come to meet me to give a representation, and they are having a meeting on 10th at the Taligaon Community Hall. Mr. Michael Lobo has been spearheading this movement, and he has given them good support and backing. I appreciate Mr. Michael Lobo for standing by them. And same thing, I have appealed to these people that they should stand also behind Michael. As far as, and he has met the Chief Minister, he has had a meeting with the Chief Minister, and all the stakeholders. I will basically support Michael Lobo on this thing. And as I said, we will meet Michael Lobo, and we will form a strategy basically how to carry forward. आता आमकां मिटर चालू करपाक सोदता. आमी मिटर चालू करपाक आमी रेडी आहा. म्हळ्यार एज पर रूल आमकां तो गॅजेटीचेर आहा पळय न्हू, ते गॅजेटीचे रेटी प्रमाणे जर दीत जाल्यार आमी मिटर चालू करूंक सोदता. आनी दुसरें म्हणल्यार मिटर चालू केले जाल्यार गोवा मायल्स बंद जावपाक. हे सांगपाक आमी बाबूश मुनसराजा कडेन येयल्ले की पणजेचो आमदार म्हणून. टॅक्सीवाल्यांचो ॲप सर्विसेक कितलोय विरोध आसूं सरकार ठाम आसा. मंत्रिमंडळ एकठांय आसा. विरोध करपी आमदारांनी मॅच्युरिटी दाखोवची. येरादारी मंत्री माविन हेडॉनात उलयलो. चडश्यो सर्विसी ऑनलायन जावंक लागल्यात. टॅक्सीच कित्याक ना? टॅक्सीवाल्यांक तांची ॲप सर्वीस करूंक सांगिल्ली ते खंय तयार नात. पंचायत स्तराचेर कोयरा वेल्याचे प्रस्न सोडोवंक गार्बेजींतल्यान खंय वीज निर्मितीचो प्लान चल्ला. खात्रेन सांगपाक सोदता की हुंचे परिस्थितीन आमी गोवा मायल्स हो ॲप बेस्ड एप्लिकेशन फॉर टॅक्सीज इन गोवा आमी फाटीं घेवपा ना. हो सरकार कशेंय बकल जावपा ना आनी जावपाची आमकां परिस्थिती ना. गेलते खेपे कितें जालें, तितले लोकांक ॲप कितें तें इतली बॅड पब्लिसिटी दिल्ली की आमी ॲप हाडटा म्हूण, आनी लोक मातशे कन्फ्यूज आशिल्ले. हे खेपे लोक बिलकूल कन्फ्यूज ना. लोक स्पश्टपणे जाणा हें जाता तें सारकें बरेंपण आमकां लोकांक मेळपाक जाय. लोक सरकारा फाटल्यान आसा. हे ॲप बेस्ड टॅक्सी जे हायर करपाक शकता ते आमी हाडला म्हूण वयल्यान लोक आमकां शाबासकी दिता आनी आमकां लोक ओगी रावपा ना बंद केल्यार. एक इश्यू असो हो पयला जंय लोकांचो ओवरवेल्मिंग सपोर्ट आसा पण सरकार खंय तरी फाटीं फुडें जातालें. दुसरी गजाल जी आतां ती टॅक्सी आतां ते सांगतात की तुमी जर ॲप बेस्ड सर्वीस बंद केली ना आमी रस्त्यार देंवतले, आमी बंद करतले, आमी हें करतले, आमी तें करतले. ह्यो ज्यो धमकी आसात ह्या धमक्यांक तुमी कशें पळयता? हांव एक सांगपाक सोदतां, हे फाटी सरकार सारको स्थिर आनी गट प्रमाणे उबो रावल्लो आसा. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे नेतृत्वा खाली आमी सगळे कॅबिनेट मेंबर्स एक कॅबिनेट मिटींग एकदां न्ही 2 वा 3दां आमी डिस्कस केल्लें आसा. कोण बकल जावपा ना. ऑल ऑफ अस वील स्टँड टुगेदर आनी हे ॲप आमी गोवा मायल्स we have to make it work in the interest of Goans and in the interest of tourism. तुम्ही म्हणतात की एंटायर कॅबिनेट Yes. is united on this issue. Yes. Fully united. हे एकटो सुद्धा dissenting voice नाशिल्लो. Both Goa Waste Management Corporation and the panchayats and the urban bodies are jointly working together. We are very nearby a solution. And to start with, unit wise, panchayat wise, clubbing some panchayats together, they will be segregating the garbage at source आणि मागीर ती garbage segregate करून wet garbage जी आहा ती process जातले and in the process we will be generating power. हे आमी कितलेशे आमी प्रेजेंटेशन घेतलेले आसा आणि आमी वी आर ऑन द टेंडरिंग स्टेज. तुम्ही महत्वाची गजाल तुम्ही म्हणतात की क्लस्टर तयार करतले पंचायतींचे आणि त्या क्लस्टर लेवलाचेर गार्बेजीचो प्रश्न तुम्ही हाताळपाक सुरवात करता. होय, हांव सांगपाक सोदतां की असले 2-3 ऑल्टरनेटीव प्लॅन्स आमचे मदें आसा. एक म्हणल्यार आनी 2 गार्बेज प्लांट घालपा. एक बैंगणी येता, वेर्ना येता, केपें येता, 4 टोटल प्लांट. ते म्हण तूं व्हडले येता म्हणल्यार तितले म्हणल्यार गोंय सगळें घाण जालें अशें जावपाक आमी दिवपा जायना. तेका लागून आमी आतां ल्हान प्लांट घालपाक केला आनी ते टेंडर स्टेज पावल्ले आसा.
सरकारान खंयचोय कायदो करून एकदांचें गोंयांत मायनिंग सुरू करचें म्हूण खासदार विनय तेंडुलकरान राज्यसभेंत मुद्दो काडलो. प्रस्नोत्तर काळा उपरांत शून्य काळांत विनय उलयलो. मायनिंग बंदीक लागून गोंयच्या सुमार 75,000 फामिलींचेर संकट आयलां. भुरग्यांक शाळा स्कुलांनी धाडटले जाल्यार पालकां कडेन पयशे ना म्हूण विनय उलयलो. विनयान कोंकणींत उलोवंक परवानगी मागिल्ली, अनुवादक नाशिल्ल्यान हिंदींत उलयलो. मात शून्य काळांत मंत्र्याक जाप दिवपाचें बंधन आसना. He wanted to speak in Konkani, but our translator whom we have recruited have opted out. आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के तहत गोवा के सभी माइन सभी बंद हुए हैं. करीब 75,000 फैमिलीज अभी सफ़र हुए हैं. जो पेरेंट्स है तो अपने बच्चे की फीस तक भर नहीं सकते. गोवा का इकोनॉमिक टूरिज्म और माइनिंग पर निर्भर है. मैं इस सभागृह के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोई कानून बना के गोवा में जो माइंस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ बंद हो जाए वो तुरंत स्टार्ट करने का सरकार प्रयास करे. कर्नाटकाची राजकीय नाटकां निमाणे गोंयांत पावलीं. राजीनामे दिवन JDS आनी काँग्रेसीचें आघाडी सरकार ओडूंक फुडें सरिल्ले 14 आमदार मुंबय सावन गोंयांत. सध्या कर्नाटक विधानसभेची तांक 211 आमदारांचेर आयल्या. सोमारा आनीक एक अपक्ष भायर सरलो. ताचो तेंको धरल्यार BJP कडेन 107. सभापती वेळ धुकलीत आसा. सोमारा काँग्रेसीचे 22 आनी JDSचे 9 मेळून 31 मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. फुटीर 14 आमदारांक मंत्रीपदाची ऑफर. साळावले सावन येवपी जायकाची मेन उदका पायपलायन सकाळीं फुटली. वेल्डिंग सुटून पायपलायन फुटल्या म्हूण PWDची सुत्रां सांगतात. मुरगांव आनी साश्टी तालुक्यांत लोकांक आयचो दीसभर उदका पुरवण बंद. रिपेराचें काम झुजा पावड्यार चल्लां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पायपलायन सारकी जावन उदका पुरवण जाग्यार पडटा म्हणल्यार रात वचूं येता. रायबंदरा फेरये कडेन मध्यान रातीं ताळगांवच्या गटांचें गँग वॉर. चॉपर रॉड घेवन मारामारी. कृष्ण कुट्टीकार म्हणटा ताचेर हल्लो. ताचो हातच कापलो. बरोबर आनीक एकलो जखमी GMCंत. पयलीं ताळगांवां कुट्टीकाराच्या भावाक दुसऱ्या ग्रुपान बडयल्लो. तांकां सोदीत दोगूय रायबंदरा पावले. थंय गँग वॉर. सोमारा सांजे मेरेन पुलिसाच्या हाताक एकलोय लागूंक नाशिल्लो. केशी पणजे आनी ओल्ड गोवा दोनूय कडेन रजिस्टर. ताळगांवचे जॅक, कमलेश, गौरीश आनी चोडणाचो मनीस तशेंच मास्क घाल्ल्या चौगांनी आयतारा राती 9:30 युवनाथ कुट्टीकार आनी एकनाथ गांवसाक ताळगांवां नागाळे बडयल्ले. आपल्या भावाक कित्याक मारलो काय म्हूण जाप विचारूंक कृष्णा कुट्टीकार ताचो फ्रेंड दिलीपाक घेवन तांकां सोदीत मध्यान राती रायबंदरा फेरी पॉयंटा कडेन पावलो. थंय प्रकरण चडार पाविल्ल्यान चॉपर, रॉड आनी फातरांनी मारामारी जाली. एकल्यान कृष्णाच्या माथ्यार चॉपर मारूंक उबारलो. कृष्णाक साल्वार करूंक हात मदीं घालो आनी ताचो उजवो पंजोच गेलो. कृष्णा बरोबर गेल्ल्या दिलीपाकूय बरोच मार पडला. दोगूय GMCंत. पुलीस नांवां मेळिल्ल्या चौगांक सोदतात. सोमार रातया मेरेन तरी एकलोय हाताक लागूंक नाशिल्लो. खुनाचो यत्न केला म्हूण पणजे आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनांचेर केसी रजिस्टर जाल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी स्वप्नील तारी. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. PWD मंत्री पावसकाराक आदलो मंत्री सुदिनाच्या कामाचो पोस्टमॉर्टम करूनय हाताक चडशें कांयच लागिल्लें दिसना. सुदिनान खंय कॉन्ट्रॅक्टरांक माथ्यार बसयल्यात. तो इन्स्पेक्शन करिनाशिल्लो म्हूण कामां जायनाशिल्लीं. आपूण इन्स्पेक्शन करूंक लागत सावन खंय धडाधड कामां जावंक लागलीं. फोंड्या खांडेपार हायवे बायपासार खंय आनीक अंडरपास येवचो ना. सिग्नल घालून उपाय काडपाचो. PWD मंत्र्यान फोंड्या खांडेपार हायवेचेर चर्चा करूंक PWD इंजिनियरांची बसका आपयल्ली. सुदिनाच्या कारभाराची चवकशी खंय पावली काय विचारल्यार पावसकार मातसो गडबडिल्ल्या भशेन जालो. सुदिनाच्या तुमी इन्क्वायरी करतले. तुमी आतां इन्क्वायरी केला तर तुमकां मेळ्ळें कितें भितरलें? मेळ्ळें म्हटल्यार ही जी कामां इनकम्प्लीट आसली ते कंप्लीट करपाक रेडी जाले. रेडी जाले म्हणजे जालें कामां. रेडी जाले ना आतां ते रेडी करून दिवपाक जाय आमकां. रेडी करना जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टर टर्मिनेट करता. आनी काय ना बाकी कितें सांबाळ्ळां तुका आनी कितें ताज्या भायर कितें सांबाळ्ळां? करप्शन आनी कितें सांबाळ्ळां? करप्शन म्हटल्यार हेंच न्ही जे आतां आमची PWD सगळें काम कॉन्ट्रॅक्टरा थ्रू करता.
कॉन्ट्रॅक्टरान काम इनकम्प्लीट केली, म्हाजे कडेन कंप्लेंट आयल्यो. जेन्ना हांवें इनकम्प्लीट जी कामां आसात ते वचून इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टर कामां कंप्लीट करता. कॅन यू ब्लेम द मिनिस्टर इफ द कॉन्ट्रॅक्टर मिनिस्टर जबाबदार, ते मिनिस्टर वचून इन्स्पेक्शन करून ती काम करप आसली ती हुंडीवर उरलें कित्याक तर आतां हांव आसतना कितें जालें येवन आनी कितें जालें म्हणून ते काम करना आसले, तांकां माथ्यार बसयल्ली. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक कोणा माथ्यार बसोना. फोंड्या खांडेपार हायवे आनीक अंडर बायपास जावचो ना. सफा मशीद आनी आमिगो सर्कला कडेन खंय सिग्नल घालतले. सातेरी टेंपरा फुडल्यान एक अंडरपास करता, पूण नॅशनल हायवेच्या रुलान ते बसना. 55 मिटराच्या भितर ते लागीं डिस्टन्स असले कारणान ते बसना. टेंपल सातेरी टेंपल आसा आनी आमिगोस हॉटेलाचें ते जंक्शन म्हणजे मडगांव ते आमी टोटली एक लेवलाचेर हाडटले आनी ट्रॅफीक सिग्नली घालपाक सांगला. शाफा मशीद आसा थंय ट्रॅफीक सिग्नल आनी अमिगोस तें जंक्शन आसा थंय ट्रॅफीक सिग्नल. मजगतीं आदलो PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान फोंड्या खांडेपार हायवेचें इन्स्पेक्शन केलें. इन दॅट टायम हो ओपन करपाचो म्हाका 20 मिनटां दवर कशी वचता फुडें वचता आनी हांकां 40 मिनटां मागीर एडजस्टमेंट पळय चड जर गाडयो उरल्यो त्या सायडीन कारण आमचो वन वे तेवटेन करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव सेरावली माडेलांत आशिल्ले होलसेल नुस्त्या मार्केटा लागसार 700 स्क्वेअर मीटर सुवातेर फूड टेस्टिंग लॅब आनी EIAची कचेरी बांदपाक SGPDAन परवानगी दिल्या. SGPDAची अध्यक्ष रेणुका डिसिल्वा सांगता. GSIDCकय खंय विश्वासात घेतल्या म्हणून अध्यक्ष सांगता. We had given them permission to occupy this place here, the cold storage area. But they wanted to demolish the existing cold storage and build a new one. Honorable Minister had come to a conclusion and expressed his view. Since the wholesale fish market of SGPDA located at Sarauli Ward, Madel, is epicenter of all interstate and intrastate fish supply for the entire state of Goa, it is desirable to have a state-of-the-art laboratory come EIA's office in that premises. Sandeep Chodnekar of GSIDC also spoke to Dr. Sanu Jacob and conveyed to him that a space shall be provided for the laboratory come EIA office of around 700 square meters built up primarily for civil works as per their requirements. It was also further informed that the GSIDC architect will also coordinate with the EIA official. बायोडायजेस्टा खातीर 2 सुवाती सोदल्यात. Biodigester, 2 places have been identified. One is the pickup parking stand and one is opposite this Mirchi Hotel. There is near the fish cutters. एक्झिबिशनाक दितात त्या सुवातींचे भाड्याचेरूय SGPDAन चर्चा जाली. We have to give them minimum some square meters area which they have to take. Okay, so we are just formulating how much we can give them per square meter. आमदार म्हणटा सगळे थारला तशे जाग्यार पडल्यार थंयचो गार्बेजीचो प्रश्नूय सुट्टलो. Wholesale fish market is going to be the hub of fish. So it is decided that we shift this location to wholesale fish market and ask the GSIDC only to construct 700 square meter of built up area and give it to them. गार्बेजाचो इशू तातूंतल्यान थोड्या प्रमाणात सॉल्व जातलो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. पणजे शाराच्या कोयराच्या प्रश्नाक खंय महापौरूच जबाबदार. हे परिस्थितीक उदय मडकयकार जबाबदार म्हूण BJPचो कॉर्पोरेटर मिनीन डिक्रूज आनी दोगा आदल्या महापौरांचो आरोप. कोयराचें सेग्रिगेशन आनी प्रक्रिया करूंक आदल्या मुख्यमंत्र्यान तोंकार सुवात दिल्ली. मात तेन्ना कांय नगरसेवकांनी नाका जाल्लीं कारणां सांगून खंय विरोध केलो. तो प्लांट जावंकूच जाय म्हूण महापालिकेंतली BJPची टीम मागता. मेयर आनी तेजे टिमीन ते रुलींग आसा तेंच्यांनी हरशीं समजून हें करपाचें आशिल्लें को बाबा आमचो फुडें जो हो प्रॉब्लम क्रिएट जावपाचो आसा तेजेर सॉल्युशन कितें काड म्हूण तेंच्यांनी गोवोरमेंटाकडे वचूंक नासलें. पूण गोवोरमेंट हांगा उलटो तांकां हेल्प करपाक येता जाल्यार हांगा तांचे ते ओपोज करता. प्रेसांतल्यान हांव लोकांक पणजेचें सांगूंक सोदतां व्हेरी सिंपल दॅट विथीन दीस आमचे एक टायम आहा विथीन 10 to 15 days हें सॉल्व करिना जाल्यार पेंजीम वील बी फ्लडेड वीथ गार्बेज and people should not held responsible for the government, that is Bharatiya Janata Party, and the corporators who are aligned to Bharatiya Janata Party group. Amka blame Kunnaka, the sole responsibilities of the mayor and the MLA of Panjim
अँड तालिगांव, बिकॉज तालिगांवूय MLAन लेटर काडलेलें आज तिंगात घालनाका म्हणून. इट्स ऑलरेडी दे ऑन द रिकॉर्ड. हो प्रेझेंट सिट्युएशन सॉल्व जावंक वयता वयता प्रॉब्लम क्रिएट परत केलो मिस्टर उदय मडकयकर. मडगांव नगरपालिकेन गार्बेज सेंटिनल घाले. डोर टू डोर गार्बेजूय उखलपाचें काम चल्लां. मात रस्त्यार कोयराच्यो राशी मारता तांकां आळाबंद हाडूंक मात थळाव्यांक आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे मोडून तांचो वाठार नितळ दवरचो पडटा. कोण CCTV कॅमेरा घालता जाल्यार कोणे सेक्युरिटी गार्ड दवरला. रातीं एकल्याक कोयर उडयतना धरलो. ह्या सगळ्या तेका एक्सपायर म्हाका दिसता हें ज्यूस तेगेलें ज्यूस एक्सपायर ज्यूस सगळो किसका है रे किसका है ये किधर का है वो इधर का है मेस का है तो सेठ को बुला अभी सेठ को बुला उधर जा बुला तुम बराबर बोल किसने भेजो ललित कुमार वैष्णव किधर से वो ये मेस मिलिट्री कैंप से इधर आया मडगांव में हाँ और क्या लाया वो ये फेंकने का डब्बा कचरा फेंकने का था. ये कचरा फेंकने के लिए इधर आया. आपको मालूम नहीं इधर फेंकने का नहीं वो बाहर सेठ बोल रहा था कि इधर ही डब्बा रहता है ना तो नहीं देखा तो मैं आगे गया फिर इसको रूम पे लेके जा रहा था. खैर जिम्मेदारी है अभी इन लोगों का कोई कसूर नहीं है. मालिक तुम है इसलिए कसूर तुम्हारा है. अभी जो भी एक्शन होगा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा. ये गाड़ी किसके नाम पे है? तुम्हारे नाम पे. तो फिर आमगे आकेच्यान जावं मडगांवच्यान डोर टू डोर कलेक्शन डेली जाता. आमकां कांय प्रॉब्लम ना. पूण हिंग पळय जे लोक गार्बेज हाडून उडयताले ते सगळे नेबरींग पळय विलेजीस आहाय थिंगाचे. सो आमकां तें प्रॉब्लम जातालें. सो हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की तेंगेले बी पंचायत एरिया पळय कितें आहा तांकां ते गार्बेजी प्रॉब्लम तेंचोय गोवोरमेंट ते गार्बेज प्रॉब्लम आतां सॉल्व करचो. आमी रातचे 12:30 पासून रावले 5 दीस पासून रावले पूण आतां कॅमेरा घाल म्हणल्यार आमकां टेन्शन ना. पूण तेतून आमी विजीट मारून येता. आमी बरो पोतून तो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर विरार आसता. आतां लोक उडयना. आतां लोकांक थोड्यांक दिसती पडटा कॅमेरान पूण थोडे येताय मागीर आमकां थंय परतून धांवताय. रामनगरी रामनगरी दवरलेचे लोक म्हणजे दामोदर म्हणजे मारुती हावजींग बोर्ड ते लोक हाडटा आनी थंय गार्बेज सगळे उडयता. तरी पूण आमी लोकांक सांगलें आसा कितें तुमकां सगळ्यांक फायन पडटली 5,000 रुपया म्हणून. पूण कोण लोक आयकूंक सोदना. रातचे हाडून उडयता. रातचे हाडटा आमी कांय करूंक शकना न्ही ताका. तुमचो रिक्वेस्ट तांकां तेणी उडोवची न्हू. आमी तांकां रिक्वेस्ट केला आनी प्रत्येक गार्बेज स्टेशनाचेर आमी सगळ्या बोर्ड मारल्या 5,000 रुपया फायन पडटलो म्हणून. पूण लोक कांय ते आयकना कांय ना. सेक्युरिटी मागीर पयशांनी दवरलो आहा आनी आतां 15-20 दीस जाले कोणी कांय उडयना. ते सिस्टमॅटीक वेवस्थीत चल्लां. आनी दुसरी खबर कितें भायल्यान गार्बेज येता न्ही पंचायती कडल्यान. सो पंचायती एक रिक्वेस्ट मागिल्ली आहा. सो येवन सुद्दां पंचायती घेवन मिटींग करपा जाय की बाबा भायली तुमचे जे पंचायती गार्बेजीचे तुमी मातशे स्थितीक दिवपा जाय. नाजाल्यार कितें आहा सगळे येवन उडयता आनी मारगांव मुन्सिपाल्टी फातोर्डा मुन्सिपाल्टी तें नांव पेटत जाता. येवन ते कितें आहा रातचे हाडून उडयता. दुसरे पंचायत वाठारांतले मतदारसंघातले लोक एकामेकाच्या वाठारांत रातयां कोयर हाडून उडोवपाचो प्रकार खंय बरेच वाडल्यात. तांकां कंट्रोल करप मात पालिकेक मोठें आव्हान जालां. प्रुडंटा खातीर सावी डायस. गोवा डेअरीच्या वादग्रस्त MDच्या अभ्यासाची काणी वाचून निमाणे दुधकारांनी MD नवसो सावंताक काडचो म्हूण मंगळारा सावन डेअरीच्या गेटीर आमरण उपासाक बसपाचें थारायलां. गायच्या दुधाचेरय 5 रुपया वाडोवन दिवचे म्हूण दुधकारांची मागणी. दोन्ही मागण्यां खातीर दुधकार मंगळारा सावन आपले गोरवां घेवन डेअरीच्या गेटीर उपासाक बसतले. मॅक्झिमम दूध गोंयांत जे प्रोड्यूस जाता हें गायचें दूध प्रोड्यूस जाता. आणि गायच्या दुधाक जर ताजेर अन्याय करता आसत या अन्याया विरुद्ध आमी आवाज उठोवपा खातीर आमी आज फुडें सरले. आतां आमची मागणी आमी केल्या डेअरी कडेन की आमकां किमान 5 रुपया दर जाय पर लिटर गायच्या दुधाक दर वाड. आणि ज्या येद्या व्हडल्या डेअरीन जो म्हणजे 100 कोटीचो प्रोजेक्ट उबो म्हणजे 100 कोटीचो वेव्हार करण्याची डेअरी आसा ह्या डेअरीन आज हंगामी MD बसयला. तो हंगामी MD म्हणजे कसो ताका कांयच व्हॅल्यू ना. त्या मनशाक तुमी थंयच्यान काडचो कारण तो भ्रश्टाचारी मनीस. आणि ह्या भ्रश्टाचारी मनशाक सरकारानूय मदत म्हणजे सरकारूय हेल्प करता आणि हेवटेन तुमच्या संचालक मंडळानूय हेल्प करता. म्हणजे हाका लागून डेअरी जी आमची सकल गेल्या म्हणजे जे आमच्या खालावली डेअरी जी खालावली ती हाका लागून खालावली. म्हणजे फाल्यांच्यान तुमी हंगर स्ट्रायकाक बसतले गोवा डेअरी कडेन. गोवा डेअरी पूण तातूंत एक गोश्ट लक्षात घ्या की ताचे गोरवां उपाशी दवरचे ना. आमी उपाशी रावतले.
हो ताच्या ही मागणी पूर्ण जायसर तुमचं हें आसतलें. देशभरात प्लेयर आणि पदाधिकाऱ्यांची डेटाबेस करपा हेतान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान संलग्नीत राज्य संघटनाक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम चालीक लावंक सांगल्या. ह्या CRS सिस्टमीची जागृताय करूंक धुळेर स्टेडियमार मंगळारच्यान AIFF कार्यशाळा घेतले. GFAक संलग्न सगळ्या क्लबांचे प्रतिनिधी वांटो घेतले. GFAन CRS लागू करपाचें थारायलां. We are thinking of introducing the central registration system for all the teams who play in our official competitions of the Goa Football Association. And we have planned a series of workshops, and we have invited, especially from New Delhi, the expert who does this for all over India, and he is none other than Sankalpa Pujari, who is the manager AIFF registration department. We are lucky that we have him here with us, and he will be conducting about 7 sessions spread through 5 days at the Dular Stadium in Mapsa. Basically, the CRS is the database of the players, the officials also. So all those who will be participating in official competition, they'll have their database at one point of time that's digitalized. Unless we change the system from manual to digitalized, it will be very difficult for the players to know when did I play, where did I play, if there are transfers, whatever it is, everything you get at the click of one button. We have invited all the clubs. We have professional clubs, we have got first division clubs, we have got second division clubs, we have got third division clubs and age group clubs who participate only in our age group tournaments. And we have shared with them that who is the ultimate beneficiary. Ultimate beneficiary is the club, not the GFA. इतल्यानी बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.